वर्णापुरी ते सडा लिंक रस्त्याचे काम 15 डिसेंबर मेरेन पुराय जातले। हे काम वेगान सुरू आशिल्ल्याची माहिती गॅमन इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी दिल्या। केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी तसेच मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांचे कडल्यान आदेश आसा आणि त्या प्रमाण हे काम पुराय करपाक डिसेंबर 15 तारीख ही निमणी मुदत आसा म्हण आर प्रभाकरन उलयला। आरडेक्सको खातीर मुरगांवच्यान प्रसाद नायक। गॅमन इंडियाचो पोर्ट कनेक्टिविटी टू पोर्ट एट बर्थ नंबर 1 and बर्थ नंबर 9 असे दोन ते बर्थ नंबर 9 चे कनेक्टिविटी आहा पळय एक्चुअली अप टू ना बर्थ नंबर 9 ची कनेक्टिविटी आहा ती पयली सांगता कारण तेतून टेक्निकल कितें आहा ते चेंजीस जाल्ले कारणान पयली जो ब्रिज आसलो तो आनी आतां तो ब्रिज करूंक सोदता केबल स्टेड तेका लागून तेचे करून हाडपाक गेल्लो आनी 7 ते 8 म्हयने वयतले। एट बर्थ नंबर 9 एप्रोच रोड आहा तो थोडोसो डिले जातलो 7-8 म्हयने। त्याच्या बरोबर अप रॅम्प फ्रॉम वास्को तेका कनेक्ट जाता आनी तो इतलोच इम्पॉर्टंट आहा। आतां इट इज सारकें 100% प्रूव्ड की इट इज इम्पॉर्टंट कारण सिटीन येयल्ली ट्राफीक भायर वयतले जाल्यार अप रॅम्पाचेरूच जातलें। इट इज वन वे कमींग अप ओन्ली तो सकयल देंवूंक शकना आनी बर्थ 9 वयता तो डावन अप दोनूय आहा तो मेन रोड। त्याच्या भायर कनेक्टिविटी एट बर्थ नंबर 1 म्हणटा पळय ते हार्बर सकयल हार्बर पळय न्ही देंपाव सगळें तेका अप टू जेल आमी ते ह्या येता त्या सॉरी 19 डिसेंबराक तेचें ओपनिंग जावचें अशें सीएमान तांकां डायरेक्शन दिल्लें आहा आनी त्या आदाराचेर ते खंय शिरकाल्ले पयशांक शिरकाल्ले ते पयशे ना म्हणून ट्राय पार्टेट एग्रीमेंटा भितर तिगांयचो एमपीटी गव्हर्मेंट पीडब्ल्यूडी इक्वल शेअर वयता प्रोजेक्ट चालू आसलो कितें तरी मिसअंडरस्टँडींग नॅशनल हायवेच्या हितूनसून तेंचे आनी ताका लागून ते डिले जाले म्हणून गॅमनान काम स्लो केलें पैसे क्लियर जाले। एक्स्ट्रा अकाउंट वास्को पीडब्ल्यूडी कडेन ओपन केला पीडब्ल्यूडीन त्यांच्या वांगडा आनी ते डायरेक्ट हांगा दिल्ले पयशे गॅमनान हांगाच वापरूंक जाय तशें एक्स्ट्रा अकाउंट ओपन केला। तेंचें काम आतां स्पिडीन चालू जाला आनी आत्तां पासून तुमी तांकां कोणाक वचून विचारल्यार ते तुमकां सांगतले बाय 19 डिसेंबर तेंच्यांनी अप टू सडा जेल फिनीश करपाकूच जाय। तेंच्यांतलो एक मनीस पयर ऑफिसर म्हाजे कडेन गेल्लो की सडा जेल कडल्यान आमी उलटें चालू करता। हांवें म्हटलें म्हाजें दुसरें काम सोडाचें चालू आहा पळय ते सगळे एक्सपोजिशन बी कंप्लीट जालें की तुमी ना तुमी उलटे सो बाय 19 आमी इनॉग्रेट करपाचो भरपूर प्रयत्न करता आनी तो जावपाक जाय। सीएमानूय सांगलां ते करूंकूच जाय। सर अभी द ऑनरेबल सीएम ऑफ गोवा एंड ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर मिस्टर नितिन गडकरी वो दोनों का आदेश था एंड टारगेटेड डिसेंबर 15 फ्रॉम वर्नापुरी टू सडा दैट रोड शुड बी कंप्लीटेड इन ऑल रेस्पेक्ट। सो वी आर इनटू दैट टारगेट। वो हिसाब से अभी नाउ हम लोग ऊपर अब देखा होगा हम लोग ये विटामिन चालू कर दिया एंड रोड का डेवलपमेंट भी पूरा चालू हो गया। सो हम लोगों का पूरा कोशिश है डिसेंबर 15 तारीख को वर्नापुरी से गाड़ी ऊपर सड़ा तक पहुंचेगा। सॉल्व हो गया सर, सॉल्व हो गया। वो हेल्प किया है, इसका वजह से ही ये वापस प्रोजेक्ट फास्ट स्पीड पकड़ा है। So by December 15th, you are likely to December 15th, we are likely to complete this Loop 1 project. From where? From Varnapuri to? From Varnapuri to Sada.